होणा वडा कडेन आपूण शाणूची वाट पळयत बशिल्लो, मात निमणे मेरेन शाणू पावलोच ना. शाणू गांवकाराचो इश्ट बाबनी गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. शाणू ताचो फ्रेंड बाबणी बरोबर काल्याक वचपाक म्हण घरांतल्यान भायर सरिल्लो आनी उपरांत बेपत्ता जालो. त्या दिसा नेमकें कितें जालें तें आयकयात शाणूच्या इश्टाच्या तोंडांतल्यान. खासा रिपोर्ट. सालेलीचे शाणू गांवकार खून प्रकरणात पोलिसांचो तपास चल्ला, मात फुडेंच वचना. 10 वर्सां फाटीं घडिल्ले हे घडणुकेन पोलिसांक प्रत्यक्ष पुरावे सोदूंक तपासात आडखळ येता म्हूण सुत्रां सांगतात. शाणू गांवकार वर्स 2007 कामावेल्यान घरा येवन भायर सरता म्हूण सांगून गेल्लो. ताचो इश्ट बाबनी होणा वडा कडेन काल्याक वचपाक म्हूण ताची वाट पळयत राविल्लो. हेच ते होणा वडा कडलें जंक्शन. मात शाणू थंय निमणे मेरेन पावलोच ना. ते दिसाचो प्रसंग बाबनीन स्वता प्रुडंटाक उलोवन दाखयलो. तुमचें नांव कितें? हेना बाबनी. आडनांव कितें? गावडे. म्हणजे शाणू आनी तूं कशें वळखताले? अशेंच रे, खेळाक लागून वळखता. खेळाक लागून. म्हणजे ज्या दिसा फेस्ताक वचपाचें आसलें न्हू, तेन्ना तुजी तो गाडी घेवन गेलेलो घरा कडेन, आनी तुमी ताका खंय रावलेले? हांव वडा कडेन, पिसुल्या वडा कडेन रावलेले. वडा कडेन. हां, कितल्यांक सुमार? फेस्ताक वचोन काल्याक वचोंक रावले रे. काल्याक वचपाक रावलेले. तूं कितल्यांक थंय आयलेले तुमी? हांव 5 सुमार येयलो न्हू थंय. थंय रावलेलो 5 घेवन गाडी घेवन गेलो. तुमी म्हणजे तुका तेणी कितल्यांक आपूण येता म्हूण सांगलेलें थंय वडा कडेन? येता घरा कडेन फोन येता म्हटलें न्हू. हां, आनी मागीर तुमी कितलो टायम रावले? हांव 7 सुमार येना. बशीन आयली न्हू आमकां. एकूच बस आयली 7:30. एक बसीर ते गेलो घरा. बशीर घरा गेले. आनी मागीर दुसरे दिसा तुमी तेंच्या घरा कडेन गेलो. हां, आनी तेंकां कोण तरी आसलो न्ही, ते येवना मोले मागीर. हां, मागीर तो हांव वचून गेलो म्हणा पुलिशेन गेलो. गाडी ना म्हणून. आनी मागीर हांगासर येवन सांगलें गाडी ना म्हणून. आनी मागीर तुमकां गाडी कितले दिसांनी मेळ्ळी? गाडी 19 दिसांनी सुमार मेळ्ळी ती. 19 दिसांनी गाडी मेळ्ळी. हांगा माशेलान गाडी मेळ्ळी. हितून पुलीस स्टेशनार मेळ्ळी न्हू गाडी. कसली गाडी तुमची ती? मोटरसायकल? हिरो होंडा ती. हिरो होंडा. आतां ती गाडी आसा का तुमी विकली? गाडी ती डॅमेज जाली. हां, ओके, डॅमेज जाली ती. परत एक्सिडेंट जालो तिका. आनी मागीर शाणू मिसींग म्हणजे येवकच ना म्हणून अशें केन्ना कळ्ळें तुमकां? त्या दुसरे दिसा कळ्ळें? दुसरे दिसा घरा कडेन गेलो ना तेंच्या येवना मोल न्हू ती. हां. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. कुंकळे उद्देगीक वसणूक उबारल्या, तातूंत कुंकळकारांक जॉब कित्याक ना? कुंकळकारांचो प्रश्न. चांद्रा रेल्वे ओव्हरब्रिजाची सामकी गरज, पण कोणूच काना मनार घेना. अँब्युलन्स, फायर ब्रिगेड नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास. मार्केट बांदला, पण वेपाऱ्यांक कसलीच सेक्युरिटी ना. मसुड्डेचो प्रश्न कित्याक तडीक लागना काय लोक विचारतात. प्रुडंटाच्या खबरामाळेत कुंकळेच्या मतदार राजाचो लोकनामो. The first point that I want to raise, or muddo munche, development as a orth kite. Development is not construction of road, widening of road, construction of gutters, construction of culverts, setting up transformers. That is infrastructure. Oxford Dictionary defines development, and I quote, it defines development as a place where new industries are erected to provide employment or provide jobs for the unemployed. हे हुई तरी जालां कुंकळ्यांतू. कुंकळी इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा, थिंग कितू कुंकळकारांक सिरीस मेळ्ळ्या. आतां ना म्हणून सांगिल्लां. So what is development? Setting up a playground? Constructing a bus stand? That is not development. Development is where we have jobs in our constituency. We don't have to travel outside our constituency for jobs. आता रेल्वे ओव्हरब्रिज जाय म्हणटा चांद्रा, कित्याक लेवल क्रॉसिंग जाता, जायत लोकांक त्रास जाताय. आज सद्याक गेट आहा, लेवल क्रॉसिंग आहा, थिंगाच ब्रिज मागल्यार ना म्हणटाय ते म्हणटा कितें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मार्क केलो आहा, थिंग ब्रिज करूंक जाय. थिंग ब्रिज करूंक जाय तर लोकां खातीर, because Girdoli and Shandor, the distance will be increased by at least another 8 kilometers. If I'm wrong, Tony will correct me. If the new bridge under Major District Road comes, Major District Road bridge is proposed for the mining trucks, because then that reduces the distance from the port to the mining villages in Sangen Taluka. So one has to check
for whom this so-called development is. Lot of development in urban area, no development in rural areas, and the reason is simple. As per 2016 voter list, 28,500 voters are there in Kunkoli constituency. Equally divided, 50% in rural areas, which are the 6 village panchayats of Makazana, Girdoli, Shandor, Paroda, Ambauli and Bali, and 50% in Kunkoli municipal area. So naturally, Kunkoli municipal area gets major funds, gets most of the funds diverted here because the voters are more and they decide who wins. Overbridge. So इलेक्शन जालें आमचे MP इलेक्शन जालें तेन्ना आमकां आमगे BJP मेंबरान सांगलोलें आमकां येको म्हूण रस्तो आमकां ओवरब्रिज बांदून दिता विदीन 6 मंथ दोनूय जर आमगे येयल जाला साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा 6 मंथ्सा भितर पूण ऑल फॉल्स प्रॉमिसीस आमकां कांय केलो ना आतां कितू तेम जालो आमी ते ब्रिजे लागून जायत मेजर प्रॉब्लम म्हणल्यार ब्रिज जे दोन इश्यू आसा कितें की जे बेजीक नेसेसिटी आसा फॉर एग्जाम्पल आसा कितें एम्बुलन्स जे लास्ट टायमार आमचे BJPच्यान इनॉग्रेशन एम्बुलन्स हाडून हय म्युनिसिपालिटीक इनॉग्रेशन केलें पूण आमचे कडेन हय एम्बुलन्स कॉन्स्टिट्यूटीक दिसत ना 4.5 वर्सां जालीं जे एक सामकें प्रायोरिटी आसा आमच्या लोकांक खंयच्या पार्टीचो जावं सगळ्यांक गरज पडटा. दुसरी गजाल आसा की आमचे कडेन फायर ब्रिगेड ना आसा जे हय सरावंडींग एरिया कितली हें आसा तांकां फायर ब्रिगेड आमकां मडगांवच्यान हाडूंक पडटा. बाय द टायम हय येता म्हणल्यार आमची घरां लासून गेली. एग्जाम्पल प्रेझेंट MLAच्या वॉर्डाक लास्ट एक उजो पेटलेलो एक घराक ते फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार तेजो गोबर जालो. सो हे जे बेजीक नेसेसिटी आहा ती 15 वर्सां आमकां टोटली निग्लेक्ट केलेली आहा आनी आमच्या दोळ्यांक उदक लायलेलें आहा फकत पेपराचेर दिश्टी पडटा आमकां. हें केलां तें केलें म्हणून कॉन्क्रीट कांय ना. सो आतां आनी जें आसा जें मार्केट बांदलेलें आसा जें मार्केट पळोवपाक गेलें जाल्यार जे कॉमन जे भाजीपालो बी घेवन बसता गाडे घेवन बसता तेंचे हिताक लागून कांय ना थंय कित्याक ताका सेक्युरिटीच ना. ते रातचे धापून वयता आनी रातचे तेंचे सगळे कोणी चोरून व्हरतात. सो हेजे कोण बेर करतलो. सो तेमी एक प्रायोरिटी घेवची आनी थंय सगळें मॅस करून दवरलें अरेंजमेंट कांयच ना. आमी सगळे वचोन ते वेंडर्स वचोन म्युनिसिपालिटीक एप्रोच केलें MLAक एप्रोच केलें सगळ्यांक केलें पूण कोण एक्शन घेयना. इंडस्ट्री घातल्यात बट ते इंडस्ट्रीक तांणी हिंगा जॉब क्रिएट करपाक कुंकोळकारांक कांय सहयोग दिलो ना. कसलो सहयोग आसा कसलें ट्रेनींग आसा. आमचे कुंकोळकार भाव तारवार असतात चडशे आतां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून गेल्यात आपल्या सगळे बाट सगळे सोडून गेल्यात कित्याक हिंगा आमकां सिरीयस दिवंक जायना. काँग्रेसान 10 वर्सां चलयली तेच्या फाटल्यान BJPनूय चलयली आजून म्हळ्यार आमचे भाव सगळे भायल्या गांवांनी भोंवतात. हो आमचो डेव्हलपमेंट. आयज तियात्रा हॉल बांदिल्लो म्हणटा तियात्रा हॉला AC ना तेका ऑक्युपन्सी ना सकयल शॉप दिली तुमी खंयचे पद्दतीन दिली कायदो आहा. इंडस्ट्री म्हणटाय तुमी कुंकोळी इंडस्ट्री जे पळय आज पांजोरकोणी पोयतो माळो वेरोडा हे रस्त्याचेर एवरी मंथ वर 2-3 म्हयन्यांनी लोक एक्सिडेंटान मेलो आहा. तो रोड हेका डिझायन केला इंडस्ट्री हेका तेका 100 कालवाट आहाय ते 100 कालवाट वीक जाले 10 टायरां वयर ट्रेलर वयताय कंप्लेन दिला कोण एक्शन घेना. एक भुरगो मेल म्हूण पेपरा सोदयले म्हणटच आमी नोटीस धाडलो हिंग व्हड हंगामा जालो त्या भुरग्याचो 2 टायम पंचनामा केलो आज पर्यंत ते केसी चार्जशीट जायना. कितें चल्ला कुंकोळ्या डेव्हलपमेंट किसलो. आमच्या गांवांत अनेक अडचणी आसात तातूंत भितर मेन म्हणटी क्रिमेटोरियम. आतां कोणी तरी सांगलें चांदोर गिरदोल त्या भागांत क्रिमेटोरियम आमच्या गांवांत येदो व्हडलो गांव 9 मेंबरांचो पंचायती पूण ह्या गांवांत पब्लीक क्रिमेटोरियम ना ही अत्यंत दुख्खाची गजाल आसा. पुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो कुंकळ्ळेच्या मतदार राजाचो लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. सांगे पालिकेचे रेंट आनी हाऊस टॅक्स धरून कितलेशेच लाख भायर आसात. सांग्यार तशी मोठी येणावळ वा फी येवपा सारकी मोठी कन्स्ट्रक्शनां वा बाकीची एक्टिविटी जायना. पालिकेक मेन येणावळ येता ती रेंट आनी हाऊस टॅक्सांतल्यान. त्या भायर DMA कडल्यान आयिल्ले फंड्स आनी सॅलरी ग्रांट्सांतल्यान नगरपालिका आपलो कारभार चलयता. खबरामाळेंत पळयात सांगे पालिकेची फुकटगिरी. सांगे म्युनिसिपालिटीचो इन्कम सोर्स पर्टिक्युलरली हाऊस टॅक्स रेंट ट्रेड टॅक्स ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स आनीक लायसन्स फीज. पूण सांगपाचें म्हणल्यार सांगे म्युनिसिपालिटीक बाजारपेठ व्हडली ना आनीक
कन्स्ट्रक्शन बी तितली सांग्यार जायनात. ह्या वर्साक आमी सांगपाचें म्हणल्यार 3,67,772 हाऊस टॅक्स कलेक्ट केलो आनी तातूंत आउटस्टँडींग 6,75,789 आसा कलेक्शन करपाचो उरला. कारण म्हणल्यार लोक आमी डिमांड नोटीस धाडली तरी हांगा पब्लीक तितलो आमकां कोऑपरेशन दिना. ते येवन म्युनिसिपालिटीन भरना. तेन्ना हांवें एक सिनियर सुपरवायझर आनी एक सुपरवायझर अशें करून 2 जाणांचे एक टीम तयार केला आनी तांकां सांगलां की तांची घरा कडेन वचून रिसिटी दिवन तांचे कडेन कलेक्शन करपाचो प्रयत्न कर म्हणून. दुसरें रेंट आमी ह्या वर्साक 23 lakhs आमी कलेक्ट केले आनी 15 lakhs भायर आसा. नगरपालिकेची रिकव्हरी बऱ्यापैकी चल्ल्या म्हणून पालिकेचो नगराध्यक्ष सांगता. रिकव्हरी जाता म्हळ्यार पयलीं जायत्यो वस्तू पेंडींग आसल्यो, जायते हे आसले. लास्ट टायम आमकां एक इंजिनियर बरो मेळ्ळो सुहास, तेणें जायती वस्तू भायर काडून टॅक्स फिक्स कोणाक भरपा उरलें हावस रेंट, ते रेंट अदी भरून काडले. थोड्यांक 7 लाख बीन अशें पडले, ते सगळ्यांक भरले आसा. आतां डीएमएतल्यान फंड येता तो तुमी युटिलायज जाता? डीएमएतल्यान फंड्स येता म्हळ्यार आमकां फर्स्ट सॅलरी ग्रांट्स येता, मागीर ते आमकां युटिलायजान मेळटा आनी आमी पेमेंट जाता. तशेंच आमच्यो थोड्यो फायली पेंडींग आसल्यो थोड्योश्यो, त्यो आमी लास्ट टायम म्हणल्यार दिपका वाड्यांतले 4 आहल्यो आनी मुगे वाड्यांतले 1 आहली. त्यो कंप्लीट पयशे ट्रान्सफर जाल्ले आसा. आनी आमी ऑलरेडी आतां आमचे लास्ट टायम फंड्स दिवना, तर फंड्स मागपा लागून आमी 1.83 लॅक्साच्यो फायल्यो ऑलरेडी डीएमए TS करून धाडले आसात आनी आफ्टर इलेक्शन ताणें आमकां दित म्हणून आश्वासन दिल्लें आसा. या खबरामाळेन एक करून गोंयच्या सगळ्या पालिकांचो सरकाराचो फंड आनी ग्रांट्साचे खुस्तार फुकटगिरीचो कारभार प्रुडंटान तुमच्या मेरेन पावयलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. घेऊया एक ब्रेक.